किती झालंय कसं सोडलं वेल म्हणजे आवाज येऊ लागला. आवाज येता म्हणून साईडीक घेतली गाडी. हा अहो एकटा म्हणा म्हणजे कितें जाता म्हणून साईडीक घेतलो इतके आता टायराला स्लिप करूया म्हणून आता. हा थंयसर लागून वीज सुटलेले. ओके कितले लोक असले भितर 10-15 जाणां. लोकांक कितें जालें बी ना गचकपडन काय ना रावली न्हू रे गाडी हॅलो. रावपा पळोवपा खातीर कित्याक मोडला आसतलें कित्याक सुटला आसतलें वेल कित्या खातीर मेकॅनिकजम सारकें ना अशें दिसना तुका पयल्या आमकां ते मेकॅनिका कळपा ते ना चेक करतना कळटा न्हू व्हील डग असं काय कितें तें कळटा न्हू ड्रायव्हराक म्हणटा मेन चकनट आहा पळय तो चकनट बी कांय ना तेका. फक्त पोटार बी ना. चकनट बी कांय ना फक्त पोटार बी. विकास बाब मेंटेनन्स सारकें आसा म्हणटा तुमी मेंटेनन्स सारकें आसा म्हणटा तुमी व्हील डग चेक केले जाल्यार हें जायनासलें न्हू कशें न्ही आतां अरे कितें सांगता गाडी ती केन्ना खंय उरोंक शकता तो कितें तो नमस्कार आमी आसा आतां सावड्ड्या पंचायत एरियेक आसा आनी ज्या जाग्यार आमी आसा एक पंप आसा तुमी पळोवपाक शकता फाटल्यान आनी ह्या बसीचो नंबर जो आसा G03X0499 ह्या बसीचो नंबर आसा. आतां आमी पळयलें की आमीच बीन हेवी व्हेकल चलोवपी मनीस ह्या बसीचे कितले मेरेन हेजें कंडिशन आसा आनी कितें मेकॅनिझम काम करतात हें आमकां दिसून येता. सो आमी हेवी व्हेकल चलोवपी मनीस आनी हेजे वयल्यान आमी सांगता हेजें जें मेंटेनन्स आसा हें मेंटेनन्स अशें करपाक जाय की जग लावन व्हील डग आसा काय कितें आसा हें पळोवपाची गरज आसता. पूण मेकॅनिझम जें आसा तें आतां पळयलें की कळटा. आतां हितून म्हणटा ते थोडेशे लोक आसले आनी जेन्ना ही बस ह्या पंपार हांगा व्हील सुटलें हेंच जर खंय झाडांनी किंवा डोंगरी भागान जर सुटलेलें जाल्यार आयज कितें जातालें हे लोक खंयच्यान खंय पावपाचे. सो हेंची रियलिटी आसा ही कदंबा जी आसा ह्या कदंबाचें मेंटेनन्स सारकें ना हें हांगसर दिसून येता. तो तुमी पळयता ह्या जो पंप आसा ह्या पंपाचेर कशे तरेन ही बस घुसलेली आसा. व्हील फुडल्यान सुटोन कशे तरेन सुटल्या ही बस जी आसा ही पंपा भितर गेल्ली आसा. एक बरें जालें की ह्या पंपार ह्या सायडीन कोण नासले म्हणूनय बीन बरें जालें कारण ही बस जेन्ना व्हील सुट्टा तेन्ना कांयच कळना ही बस खंय वयतली म्हणून. तशेंच आतांच हांवें सांगलां त्या प्रमाणे ड्रायव्हर म्हणटा मेंटेनन्स सारकें आसा म्हणटा पूण मेंटेनन्स पळोवपाक गेले जाल्यार झिरो आसा. कारण आमी जाणा किंवा आमी हेवी व्हेकल हांव स्वता 10 टायरांचे ट्रक चलोवपी मनीस आनी 6 व्हिलर सुद्दां चलोवपी मनीस जेन्ना अशी जेन्ना घटना घडटा तेन्ना कळटा की मेंटेनन्स जें आसा हें झिरो आसा म्हणून. कारण सदांच बस जेन्ना गॅरेजीन वयता तेन्ना व्हील जी आसा ही जग लावन चॅक करप आसता. जेन्ना हितून जेन्ना चॉकनट जेन्ना लूज जाता तेन्नाच अशी व्हील जी आसा ही सुट्टात. सो आतां आमी तुमकां तेजें मेंटेनन्स ग्रीस सुद्दां दाखयता. ग्रीस सुद्दां कितली पन्नी आसतली ती. सो हे जे बेरिंग आसा हें बेरिंग आतां आमी पळोवपाक शकता. हे बेरिंगाक जी ग्रीस आसा ही ग्रीस कशा कंडिशनान आसा ही ग्रीस पळयल्यारच कळटा ह्या बसींचें कितले पर्यंत मेंटेनन्स जाता. सो ही ग्रीस अशी कंडिशनान आसा हे कितलेशे तेंप जाला आसतले हेजे हेंच जावना सर्विसींग जावना आनी हेजे ज्या प्रमाणे चॅक जावपाक जाय चॅक सुद्दां जायना अशे बसी. सो ही जी घटना आतां घडलेली आसा ही सावड्ड्या पंचायत एरियेक तुमी पळयता ते आतां सायडीन मनोहर पर्रीकर जो आमचो स्टेडियम ह्या सायडीन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसा त्याच जाग्यार ह्या बसीचे व्हील सुटोन बस जी आसा ही पंपा भितर घुसलेली आसा. सो एक बरें जालें की ही बसीचे जे व्हील ह्याच जाग्यार सुटोन कारण मोठ्या डोंगरी भागां किंवा धडेचेर बीन जर सुटलेलें जाल्यार हे बस खंय पावतालेली बसीचे पॅसेंजर खंय पावतालेले हें तितलेंच गरजेचें आसा जाणून घेवपाक. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.